टॅक्सी बॅच जाय जाल्यार गोंयच्या टॅक्सीकारांक आतां प्रशिक्षण घेवचें पडटलें. येरादारी मंत्री माविन गुदिनोन सांगलां. हे प्रशिक्षण 2 सप्तकाचें आसतलें. रस्त्या वयले सिग्नल, पर्यटकां वांगडा कशें वागप, गोंया विशीं तांकां म्हायती दिवप हाचें प्रशिक्षण टॅक्सीकारांक दितले. आता बॅचाचे आमी डिफायन केला अशें की दे हॅव टू टेक कंपल्सरी ट्रेनिंग फॉर 2 weeks. ओरिएंटेशन कम ट्रेनिंग कंपल्सरी एवरी डे कितें टू लर्न ऑल द सिग्नल्स, to see what should be the thing on the road when they once they come on the road, how they behave with the tourists, how they behave with the passengers. हे सगळे तांकां ट्रेनिंग दिले घेतले. एटिकेट्स, all this is going to be part of the program, so that एक टॅक्सी गोंयचो टॅक्सीवालो जेन्ना बाकीचे येतात ते व्यवस्थितपणे तांकां वेलकम दितले. गोंय कितें तें थोडें सांगतले आनी आपले बद्दलूय बरें कितें आहा तें सांगतले. So person feels comfortable and to maintain hygiene as well, that all those things will be excellent. Another thing I want everybody to realize, central ministry, that is Ministry of Surface Transport, has been very clear. तेंचे म्हणणे कितें आसा, taxi should be free in all the states. Even others should be able to come here. Goa taxi should be able to go. तशें ते करपाचें आसा, ते मार्गार आसा. And giving permit to operate anywhere, that is the new thing what is happening, and with technology it can be done. That is what the central ministry want. गोंयान मातशें आमी वेगळे आसा, रोखडे हें जाता. पूण हांवें तांकां सांगलें ना, गोंयान सद्या तरी नाका, सद्या चलता तशें चलोवन दी. आमचे जे गोंयकार आसा तांकां प्रेफरन्स आसपा जाय आनी तांकां प्रेफरन्स आमी दितले.